नरेंद्र मोदी सरकाराची 9 वर्सां पुराय जातनाच गोवा सरकारान शासन दारांत व्हेलां. लोकांकडेन आनी भागधारकांकडेन संवाद सादपा खातीर राज्य सरकार 17 आनी 18 मार्चाक प्रशासन तुमच्या दारी ही 2 दिसांची कार्यावळ घडोवन हाडटा. गोंयचे मंत्री दर दिसा तांकां वांटून दिल्ल्या तालुक्यांक भेट दिवन कागाळी आयकतले. लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां वांटप, खंयचेय प्रकल्प सुरू करपाचे आसल्यार बुन्यादी फातर बसोवप ह्या सारक्यो कार्यावळी हातांत घेतले. तशेंच मंत्री थळावे आमदार, जिल्लो पंचायत वांगडी, ग्रामपंचायत वांगडी आनी सामाजीक संस्थांच्या प्रतिनिधी कडेन संवाद सादतले. केपेकार पावले भेटलो सगळे प्रशासकीय अधिकारी हजर आसा. आमी म्हणजे सरकाराक 4 वर्सां पुराय जाता आनी मोदी सरकाराक 9 वर्सां पुराय जाता. त्या निमित्तान प्रशासन तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आयोजन केला. मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या पुण्यतिथी तांकां याद करता आनी सातत्यान आपली पुराय जी लोकां खातीर घालोवपी मनोहरभाई हांच्या यादीस आयचो हो कार्यक्रम मुद्दामून जशें गोव्यातल्यान हांवें म्हटलें बाराय तालुके चूज करता आसतना हांवें स्वता केप्यां तालुको घेवपाचो हें पयलींच ठरयलें आनी मुद्दामून आज केप्यां तालुक्यात जालें. सरकार तुमच्या दारी म्हणा किंवा स्वयंपूर्ण गोंय ह्या निमित्तान पयलींच फावटी आमचे प्रशासकीय अधिकारी ग्रामपंचायतीन बसपाक लागले. म्हणजे दर शेनवारा प्रशासकीय अधिकारी ग्रामपंचायतीत बसप, मागीर तो सिनियर स्केल ऑफिसर आसूं किंवा ज्युनियर स्केल ऑफिसर आसूं आनी ग्रामपंचायतीत दर शेनवारा सकाळी 10 पासून 1 पर्यंत लोकांचे गाराणे आयकप आनी पंच सरपंच हांकां बरोबर घेवन आमी 10 फोकल पॉयंट ठरयले. 10 मुद्दे खंयचे तर हावसिंग फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल, इक्विपमेंट फॉर दिव्यांग, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान कार्ड फॉर ऑल, फिशरीज कार्ड फॉर ऑल, अशा पद्दतीन 10 मुद्दे ह्या सगळ्या लोकांपर्यंत आमी पळयता की जे पंच सरपंचांनी सांगले जे लोक त्यांच्या पर्यंत आयले ॲटलिस्ट 98% ऑफ द सॅच्युरेशन ऑफ द स्कीम म्हणजे 98% लोकांपर्यंत आमी पावपाक यशस्वी जाले. स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आम्ही म्हटला की आता येता त्या वर्सात आम्ही स्किलिंग म्हणजे लोकांक ट्रेनिंग दिवप, स्किल्ड करप आणि स्किल्ड मॅनपॉवर तयार करप हाजेर भर दितले. पयलींचे 10 मुद्दे आसात आणि ताजेर एडिशनली स्किलिंग करप आणि ह्याच कार्यक्रमाक जोडून फाल्यां सगळ्या पंचायतींनी परत एकदा आमचे सगळे GCS आणि IAS ऑफिसर एकटो एक ग्रामपंचायतीन आसतलो. म्हणजे 191 ग्रामपंचायती आणि 14 म्युनिसिपालिटीनी पयले दुसरे फावटी कोविडात एकदा जाल्ले खंयच्याच राज्यात अशा पद्दतीन IAS ऑफिसर आणि GCS ऑफिसर बसून ग्रामपंचायतीत बसना. तो फाल्यां पुराय दिसभर सकाळी 10 पासून तो दनपारां 1 पर्यंत स्वयंपूर्ण मित्रान कितें काम केलां, ग्रामपंचायत कितें काम करता, आमी टोटल ताका 32 पॉयंट दिल्या. त्या 32 पॉयंटाचेर आमच्या ग्रामपंचायतींतल्या पॉप्युलेशनाक त्यो योजण्यो पावल्या काय ना हे तेणी एकदा पंच सरपंच इवन लोक जे तुमी आयज हांगा आयल्या फाल्यां जे ज्या पंचायतीन आसतले किंवा जे ज्या म्युनिसिपालिटीन आसतले तांणी थंय वयचें आनी तांणी आपल्याक एखादी योजना जर पावना जाल्यार ती सांगची बी जेणे करून फॉलोअप करून तो ताका दिवपाक शकतलो.